माझें नांव भारत गुंडू पाटील. आमी एक कामगार म्हणजे आमी एक काम करून खावपी सगळे आनी सगळे हांगसरले गांवकार जावं हेजे आमचे लोक तांकां हे फोणेचे संस्था शंकरनाथ संस्थेन हांकां सगळ्या लोकांक आमकां हें कळ्ळें म्हणून आमी ते फोन मारून तांकां आपयलें आनी तांकां सांगलें आमकां सामान कितें मेळटा जाल्यार दिया म्हणून. आमकां हे संस्थेचें हें कळ्ळें म्हणटा आमी तांकां फोन करून तांकां संस्थेन आमी आपयलें आनी तांकां सांगलें आमी कितें साकर तांदूळ कितें मेळटा तें आमकां हाडून दिया. म्हणजे ते पद्दतीन साकर च्या पावडर दाळ भाजी पालो तेल बिस्कीट ती सगळें आमकां हाडून दिल्लें आसा 31 लोकांक.